नमस्कार आणि येवकार तुमका प्रुडंट मिडियाच्या वर्सुकी आमच्या महासंग्रामात आणि आयचो महासंग्राम ह्या वर्षाचो आम्ही घेतात. फुडली इलेक्शनां लागीं आयल्यात त्या वेंचणुकेचे फाटभुंयेचेर फुडले वेंचणुकेंत अण्णाचार काय भ्रष्टाचार आणि ह्या महासंग्रामात वांटो घेवपा खातीर आमचे कडेन हांगा 8 मानेस्त आसात आणि त्याच बरोबर गोंयची समेस्त जनताय मुखार जमिल्ली आसा. आमचे कडेन हांगा 8 मानेस्त आयिल्ले आसात. त्या 8 मानेस्तांतले पयले मानेस्त आसात एक पत्रकार खडेगांत लोकमताचे मुख्य प्रतिनिधी आणि त्याचबरोबर गोवा युनियन ऑफ जर्नलिस्टाचे अध्यक्ष पांडुरंग गांवकार. दुसरे आमच्याकडे हांगा मानेस्त आसात ते म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष प्राध्यापक सुरेंद्र शिरसाट. तिसरे आमच्याकडे आसात रिजनल प्लॅनाचेर जो बोवाळ जालो त्या बोवाळांतल्यान एक नवे व्यक्तिमत्व गोंया मुखार आयले ते सोशल एक्टिव्हिस्ट डॉक्टर ऑस्कर रिबेलो. त्याचबरोबर आमच्याकडे हांगा आसात जे प्रियोळ मतदारसंघाचे आमदार आसात महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे आणि मगोचे अध्यक्ष जावन आसात दीपक ढवळीकर. त्याचबरोबर आमच्या बरोबर हांगा आसात जे अण्णाची जी सगळ्याक अण्णाचे आंदोलन सुरू जालें इंडिया अगेन्स्ट करप्शन त्या इंडिया अगेन्स्ट करप्शनाचे गोंयचे आमचे फुडारी आणि आदले विद्यार्थी फुडारी ॲडव्होकेट सतीश सोनक. त्याचबरोबर जी आज हांगा गोंयची एक मुखेल विरोधी पक्ष आसा फाटी सत्तेरी बी आशिल्ले ते भारतीय जनता पक्षाचे आदले वास्कोचे आमदार आणि आताचे भाजपाचे मणियारी राजेंद्र आर्लेकर. या सगळ्या भितर महत्वाची असता तो उद्योग आणि इंडस्ट्री कॉमर्स त्या गोवा कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीचे अध्यक्ष मंगिरीश रायकर. आणि त्याचबरोबर सगळ्या पक्षांबरोबर सध्या जो सत्तेर आसा त्या सत्तेतले महत्वाचे घटक म्हणजे काँग्रेस आणि या काँग्रेसीचे भौशिक बांधकाम मंत्री चर्चिल अलेमो. या सगळ्या त्याचबरोबर हांगा मुखार जमिल्ल्या या हॉलान जमिल्ल्या सगळ्या गोंयकारांक आणि ही कार्यावळ पळयतल्या सगळ्या गोंयकारांक तुमकां सगळ्यांक आमचे नमळाईचे नमन. आणि हातूंतल्यान आमी सुरू करतात. सतीश आमी तुजे कडल्यान सुरू करूया. इंडिया अगेन्स्ट करप्शन ही चळवळ सुरू जाली आणि अण्णाचे लोकपालाचे बिल गेले लोक आयुक्ताचे बिल खंय आसा कितें अजून पर्यंत कांय खबर ना अशी परिस्थिती आसा. फुडली वेंचणूक लागीं येता आणि फकत लोकपाला पुरतें हें मर्यादीत न्हय महत्वाचें आसा तें वेंचणुकेच्या वेळार भ्रष्टाचार चड जाता. ताका लागून हांगा हें आसा की अण्णाचार जातलो काय भ्रष्टाचार जातलो तुमची कितें मोख आसा आनी कितें करपाक सोदता तूं. पयलीं म्हणटा ते हांगा जे सगळे अण्णा जमल्या आणि हो कार्यक्रम पळयतात त्या सगळ्या अण्णांक म्हजो येवकार आणि तांकां एक सावधगिरीची सूचना की ह्या इलेक्शनाक खूब कितें जावपाचें आसा. जशें फाटल्या फावटी ऑस्कर बाबान सेव्ह गोवा केलें रोखडें चर्चिल आलेमावान सेव्ह गोवा पार्टी काडली. आतां पासून कितें घडटलें अण्णाची जी टोपी आहा सगळे हे जे इलेक्शनाक उबे रावतले अण्णाची टोपीच आपली सिंबॉल घेवन येतले. अण्णाची टोपी पळोवं नाका. अण्णाच्या टोपी सकयल कसली तकली आसा आणि कसले काळीज आसात त्या लोकांनी पळोवंक जाय. म्हजी भ्रष्टाचाराची व्याख्या एक सोपी व्याख्या आसा. द्रौपदीचें जेन्ना वस्त्रहरण जाल्लें तेन्ना जे 50% लोकांनी ते वस्त्रहरण केले तांचे 50% पाप. जे 25% लोकांनी सपोर्ट दिलो ताका मोरल सपोर्ट दिलो तांचे 25% पाप. आणि 25% लोक जे सज्जन असले पण जे निष्क्रिय रावले तांच्यांनी द्रौपदी खातीर कसलोच आवाज उठयलो ना. तांच्यांनी 25% भ्रष्टाचार केलो तोय पासून 25% भ्रष्टाचाराचे पाप. ह्या निवडणुकीन तो जे 25% भ्रष्टाचार आसा म्हणजे सज्जनांची निष्क्रियता आसा ती सारखी कमी जातली. इंडिया अगेन्स्ट करप्शनाचे कार्यकर्ते ओगी रावचे ना. दुसरो प्रश्न अण्णाचार म्हणटा तो कितें जातलो. अण्णाचार इज नॉट लिमिटेड टू आय विल नॉट सेल माय वोट और आय विल नॉट परचेस माय वोट और आय विल नॉट कॅनवास फॉर ए करप्ट पार्टी. अण्णाचार म्हणजे अशी सिस्टमान चेंज हाडप की मतां विकती घेवप किंवा मतां विकप कोणाकूच फायदेशीर ठरपाचें ना. पॉलिटिशियनान जर इन्व्हेस्टमेंट केले पॉलिटिक्सान त्या इन्व्हेस्टमेंटाचो उपयोग जावचो ना. लास्ट इतलें हांव सांगतलो भ्रष्टाचार मातसो एक कठीण शब्द आणि तो पासून एक संस्कृत शब्द. इतल्या असंस्कृत गजालीक असलो संस्कृत शब्द वापरप म्हाका बरें दिसना. हांव सोंपे शब्द वापरतलो. खाबूशगिरी. खाबूशगिरी म्हणजे कितें चड जेन्ना पयशे जाता इलेक्शना खातीर दवरूंक जाय ते लिपोवन दुबाय व्हरप तो भ्रष्टाचार. किंवा पराजितगिरी की पयशे वाटप इलेक्शना पयलीं सगळे जनतेक पराभूत करपाक तांची नैतिकता पराभूत करपाक वाटप पराजितगिरी असले शब्द घेवन हांव फुडें वतलो.
थोडे भितर सतीशान सांगिल्लें आसा कशे तरेची अण्णाचार हाजे नंतर जातलो सुरू हो जो लोकांनी सुरू करपाक जाय. हांगा आमचे कडेन राजकीय पक्षाचे लोक आसात, तातूंतले पयले आसात ते म्हणजे प्रचारी सुरेंद्र शिरसाट. शिरसाट सर, तुमी ह्यांच्या हाजे नंतर आतां तरी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष सुदारतलो आनी भ्रष्टाचार करनासतना बी इलेक्शन करतलो, कित्याक पयर जेन्ना चवथ आयली तेन्ना चवथीक तुमच्या एका मंत्र्यान वास्को भितर आपले फटाचे फोटो बिटो छापून तातूंत भितर सगळे कडधान्य बी वाटून मेकळे जाले. ऑलरेडी सुरू जाल्लो हा भ्रष्टाचार, हो असोच चालू उरपाचो काय कितें जावपाचें? भ्रष्टाचार हो दिल्ली पासून गल्ली पर्यंत ही पाळामुळां आसात ती सगळी पसरलेली आसा. एक गजाल खरी आसा की ह्या भ्रष्टाचाराक लागून आमच्या संपूर्ण देशाची अर्थवेवस्था जी आसा ती सामकी पोखरून गेल्लेली आसा. अशा वेळार हो भ्रष्टाचार पयस जावचो अशें प्रत्येक मनशाक दिसता. पण आमी एक जाणून घेवया की शेवटी भ्रष्टाचाराक उत्तेजन कोण दिता. भ्रष्टाचार जो घडोवन येता ताका आमी प्रत्येक जाण सगळे जाण जबाबदार आसा. आनी म्हणून खंय तरी एक सुरवात जावंक जाय आसतली की ह्या भ्रष्टाचाराक आळा घालपाक लागून. म्हाका दिसता की अण्णान जे एक पावल पळय फुडें घातलें, सगळ्यांत पयलीं जो पळय हो कितें भ्रष्टाचार निपटून उडोवचो हाका लागून तांणी जे पळय एक आंदोलन सुरू केलें, ह्या आंदोलनान सर्वसामान्या पासून राजकीय लोकां पर्यंत सगळ्यांनी ताका पाठिंबा दिलो. आमी हे पळयलें की विद्यार्थी वर्ग, तरुण वर्ग सुद्दां ह्या आंदोलनात सहभागी जालो. पण आमी जेन्ना पळयतात की तुमी सांगला त्या प्रमाणे आतां चतुर्थी येयली, फाल्यां दिवाळी येतली, फाल्यां क्रिसमस येतलो, हे वेगवेगळे जे सण येतात त्या सणांक कोण तरी भेट वस्तू म्हणून अश्यो काही वस्तू धाडून दितात. ह्या वेळार अन्नधान्य धाडून दिले गेले आणि अन्नधान्य जे पळय धाडून दिले गेले तातूंतून दिसले की लोकांक भ्रष्टाचार जाला म्हणून. इतलेंच न्हय तर आतां हांगासर विद्यार्थी वर्ग आतां ही जी निवडणुका लडयता युनिव्हर्सिटीची विद्यार्थी मंडळाची, थंय सुद्दां जर आतां भुरग्याक जर तूं एका वेळा आपल्या वांगडा यो म्हूण सांगता जाल्यार थंय पयशांची मागणी जाता. पण जो तरुण वर्ग ह्या आंदोलनात सहभागी जालो, जो सर्वसामान्य मनीस ह्या आंदोलनात सहभागी जालो, तेजेर खरोखरच ह्या अण्णागिरीचो आनी त्या आंदोलनाचो परिणाम जालो काय कितें हो अजुनूय सगळ्या लोकांचो परत प्रश्न उपरांतलो आहा. कोणाक विचारलें सांगतना म्हाका आतां धाडून दिल्लें हांवें घेतलें देवाक दिला म्हणून, हांवें तें परत दिवना म्हणून. पण शेवटी घेतलें हो एक प्रकारचो भ्रष्टाचारूच आसा. तूं कोणे हेणे दिलो काय तेणे दिलो प्रश्न ना, भोवतेक सगळ्याच राजकारण्यांनी हें काम केलें. कळ्ळें सर, तुमचो मुद्दो कळ्ळो आनी महत्वाचो मुद्दो तुमी मांडिल्लो आसा की हांगा जितलो दिवपी आसता तितलो घेवपी बी दोशी आसा आनी घेवपी आसात म्हणून सध्या दिवपी आसा अशे तरेचो मुद्दो तुमी मांडपाचो प्रयत्न करतात. दीपक ढवळीकर आसात हांगा महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे, तुमी खुबशे कॅन्डिडेट दवरतात आनी खुबशे फावट अशें जाता की महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे कॅन्डिडेट पयशांचो धुंवर करता म्हणटात, अशी तरेची परिस्थिती. ओके, अशेंय म्हणटात, सगळेच पक्ष करतात, बाकीचेय करतात. सो ही अशे तरेच्या ह्या सगळ्या परिस्थिती भितर फुडल्या वेंचणुकेक तुमची स्ट्रॅटेजी कितें आसतली? कित्याक तुमी स्वता हांगा आझाद मैदानाचेर घेवन गांधी टोपी घालून सांगिल्लें, अण्णाची टोपी घालून की आमी काबार करतले. अण्णा कितें खबर? म्हाका दिसता अण्णाच्या आंदोलनान एक भ्रष्टाचारा विरुद्ध जागृती जाल्या. ही जागृती खूब पयलीं जावपाक जाय आशिल्ली. आज आमी गोंय स्वतंत्र जाल्या 50 वर्सां जालीं, देश स्वतंत्र जाल्या 65 वर्सां जालीं आनी अशा वेळार मोठ्या प्रमाणात जागृती कोणीच करूं ना. तरेतरेची आंदोलनां केली, रस्त्यार आयले लोक, पूण भ्रष्टाचारा विरुद्ध मोठें आंदोलन केन्नाच जावन आनी तें पूर्ण सगळ्या भारतीय समोर अण्णान हे भ्रष्टाचाराच्या विरुद्ध आंदोलन केलें आनी तातूंतल्यान भारतांतलो खेड्या गांवांतले प्रत्येक मनीस आज जागृत जाल्लो आसा. आमचे तुमी हांव मुद्दाम सांगता, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षान गोंय स्वातंत्र्य जातकीर 16-17 वर्सां राज्य केलें. तें राज्य कशें आशिल्लें? तेन्ना भ्रष्टाचार आशिल्लो काय ना? केन्नाच नाशिल्लो. पूण तुमी जो प्रश्न विचारला, आमची भितुरली जी हें आसा ती आमची जागृत जाली म्हणून आमी थंय वचून बसले. आमकां कोणी तरी जागृत केलें म्हणून आमी थंय गेले, बसले. आमकांय दिसता मना बसून की भ्रष्टाचार जावपाक जायना, भ्रष्टाचार आमकां सगळ्याक परखून काडटलो. त्या खातीर आमी थंय बसले आनी आमचो हो प्रयत्न आसतलो फुडले निवडणुकी सुद्दां की भ्रष्टाचार मुक्त निवडणूक दिवन ह्या सरकार हांगा निवडून हाडून फुडें राज्य करपाचें.
ओके हांगा दीपक ढवळीकारांक उतरी दिल्ले आसा आनी ते प्रयत्न करतले कित्याक तांचे भितर आतां जागृती जाल्ली आसा म्हणून पांडुरंग गांवकार आसा हांगा. पांडुरंग तुका कितें दिसता की एक पत्रकार ह्या नात्यान ही सगळी परिस्थिती आहा तातूंत भितर खऱ्यांनीच आतां भ्रश्टाचार मुक्त अशें वा भ्रश्टाचार कमी आशिल्ले अशें तरेचें जातलें काय तेंच सगळें नेमेची हेतू म्हाका पावसाळा तशें पयशे वाटीत इलेक्शन जावपाचें? तुमी निमाणी म्हटलें अशें नेमीचो हेतू म्हाका पावसाळा तशेंच जावपाचें आसा. अन्नाचें आंदोलन जेन्ना सुरू आशिल्लें दोतोर सतीश सोनका खबर आसतलें गोंयांत तेन्ना मैदो तेल साखर वाटली वताली सगळ्या लोकांक. खरें म्हळ्यार खूब खेदाची गोश्ट, खूब वायट गजाल ही. जेन्ना आंदोलन सुरू आशिल्लें त्या वेळार आमचे गोंयचे लिडर हे सगळे सामान वाडटाले. म्हाका दिसना म्हाजो खंयचोच गोंयकार, खंयचो स्वाभिमानी गोंयकार मैदो आनी तेल मागपाक हेंच्या कडेन वयता म्हणून. पूण हे लोक संवय करतात. ह्या लोकांनी आमच्या गोंयकारांक संवय लावन दिल्या आनी आमच्या लोकांची मानसिकता तीच जाल्या जी आमच्या लिडरांची आसा. आनी म्हाका दिसना येताल्या निवडणुकीत अन्नाचेर बी चलपाचो म्हणून. राजकीय नेते अन्नाचेर खूब कितें उलयतात पूण तांच्या कडल्यान अशी अपेक्षा ना. कित्याक अन्नाचें आंदोलन सोंपल्या उपरांत तांचें आनी एक काम केलें की वेगवेगळ्या नोकऱ्यांच्यो एडवर्टायजी सुरू केल्यो आनी आमचे गोंयकार तांच्या दारार वचपाक सुरू जाले. तुका आयज नोकरी दिता फाल्यां नोकरी दिता अशें वर्सांनी वर्सां करून दवरपाक लागले. सो गोंयच्या राजकीय हेच्या कडल्यान क्षेत्रा कडल्यान अशी अपेक्षा ना की ते अन्नाचेर अशें गृहीत धरून इलेक्शन करतले अशें. पूण सोनक बाबान म्हळें तशें की ते जागृती करात, तुमी जागृती जातली आनी जे कोण स्वाभिमानी गोंयकार आहा तो स्वाभिमान राखून दवरून मत घालतले. पूण स्वाभिमान वगडावचें काम राजकीय नेत्यांनी केलां आनी ते आतां परत जाग्यार घालप खूब कठीण आसा. हे सगळी पार्श्वभूमी पळयल्यार म्हाका दिसता की भ्रश्टाचार होच मुद्दो फुडें आसतलो सारको येता इलेक्शनाक. हांगा पत्रकाराच्या नदरेंतल्यान पळयलें जाल्यार भ्रश्टाचार चालूच उरतलो अशें तांकां दिसता. आनीक आलेकर बाब, आज तुमची पार्टी नॅशनल लेवलाचेर यात्रा काडून भ्रश्टाचारा विरुद्ध वचपाक सोदता. तुमी बी वास्को भितर जेन्ना जाल्ले आनी वाटिल्ले अशे तरेचे दारनी तेन्ना ताचेर आवाज काडिल्लो, पूण त्या वटच्यान तुमच्या पैंगीणच्या आमदारां भितर पैंगीणी भितर वाटले अशी परिस्थिती आशिल्ली. सो ह्या सगळ्या हातूंत भितर कितें सगळें अशें प्रामाणीकपणान आतां जातलेशें तुमकां दिसता काय हें अशेंच चलपाचें? फुडली निवडणूक जी आसा ती निवडणूक भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्याचेरच जातली अशें आमकां दिसता. भ्रष्टाचार हो जो आज आमच्या हळूहळू आंगान भिनपाक लागला पळय, ताजो परिणाम म्हणून लोकांक तो उबग आयिल्लो आसा. अण्णा हजारे हांणी जें आंदोलन सुरू केलें त्या आंदोलनाक पाठिंबो मेळपाचें कारण हेंच आशिल्लें. दिल्लीक बसून राजा कितलो भ्रष्टाचार करता हाचे बद्दल म्हाका व्हडलें लागत नाशिल्लें, किंवा सुरेश कलमाडी आनी शिला दीक्षित हांची नांवां भितर कितलीं येतात हाचे बद्दल म्हाका व्हडलो हुस्को नाशिल्लोच. पूण ज्या वेळार म्हज्या गांवांतल्या मामलेदाराच्या कचेरींतलो तलाठी म्हाका रेजिडेंस सर्टिफिकेट दिवपा खातीर 150-200 रुपया मागता, ही सर्रासपणा जो जाल्लो आसा ताका लागून तो म्हाका भ्रष्टाचार लागपाक लागिल्लो आसा. गोंयची दुर्दैवान ही परिस्थिती आसा आनी म्हणून येणाऱ्या निवडणुकीच्या भितर ह्याच पद्दतीचो मुद्दो येतलो. अण्णा हजारे हे एक भ्रष्टाचाराच्या विरोधातले एक प्रतीक जाले. सामान्य मनशाच्या मनात जी चीड आशिल्ली ती व्यक्त करपा खातीर कोणाच्या फाटल्यान रॅली जावप, कोणाच्या फाटल्यान उबे रावप जाल्यार सामान्य मनशाक दिसपाक लागले की अण्णा हजारे आसा. राळेगण सिंधी सारख्या एखाद्या ल्हानशा गांवांतल्यान येणारो एक मनीस गांधी टोपी घालता, पुडवे न्हेसता आनी झब्बो घालून ते येता, ताच्या फाटल्यान इंटेलेक्च्युअल म्हणणारे सुद्दां लोक उबे रावतात. हाचे कारण हेच आसा की आमच्या समाजा भितर एक प्रकारची जागृती जावपाक लागिल्ली आसा. आनी म्हणून येणारी निवडणूक जी आसा त्या निवडणुकीच्या भितर निश्चितपणान भ्रष्टाचाराचोच मुद्दो फुडें येतलो आनी भ्रष्टाचाराच्या आधाराचेर येणारी निवडणूक जातकच नवें भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दिवपाचो गोंयकारांचोय प्रयत्न आसतलो अशें आमकां ठामपणान दिसता.